राज्यात ह्या वर्सा उटंगराचो पावस सातत्यान सुमार 6 दीस चालू आसा। गोंयांत मान्सूनान जरी उसरां हाजेरी लायिल्ली आसली तरी जून म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत पावसान बरोच नेट धरला। फाटल्या वर्साकाय ह्या वर्सा पावस चड पडला। राज्यांत आतां मेरेन पावस एकूण 44 इंच जाला। वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत जून म्हयन्यांत ह्या वर्साचो पावस 8 इंचांनी वाडला। सातत्यान 6 दीस पडिल्ल्या पावसान रस्त्यार वता थंय उदक तुंबिल्लें पळोवंक मेळटा। रस्त्यार चलप्यांक तशेंच गाडी चालकांक हांचो त्रास जाता। फाटल्या 24 वरांनी पावस राज्यांत बरोच झडला। पेडण्यां 6 इंच, म्हापशां 3 इंच, फोंड्यां 3.5 इंच, पोरणे गोंयां 2.75 इंच, सांकळे 3.5 इंच, वाळपय 2.5 इंच, काणकोणा 3 इंच, मडगांवां 3.5 इंच, केपें 4 इंच जाल्यार सांगे 5 इंच। पावसाचो नेट जर हो असोच चालू उरल्यार आनी 3 दिसां भितर पावस 50शी हुंपपाची शक्यताय दिसून येता। सरासरीच्या ह्या पावसांत राज्यांत जरी 44 इंच पावस नोंद जाल्लो आसलो तरी आतां मेरेन मुरगांव हांगसर 52 इंच पावस नोंद जाला, जाल्यार दाबोळे हांगसर 51 इंच पावस। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।